घेतल्यो. देवाक दिन वाचून त्यो मोडल्यो आनी आपल्या शिसांकूय दिल्यो. शिसांनी त्यो लोकांक वांटल्यो. सगळीं दादुशी जावसोर जेली आनी उरलेले कुडके 7 करोड भरून ताणें एकठांय केले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. Wakani tuka Krista. मोगच्या बाबड्यांदो, आयचो विशय आमकां कितें भाशेन उलो मारता. आमच्या जिवितान जेजूच्या जेवणान जेवन आमकां उत्मीक पेखुणी आमी घेवंक. मोगच्या बाबड्यांदो, सुम्याचें जेवणाक आमी एकठांय जाल्या आनी जेजू आमकां हें जेवण 2 बाजूंनी आमकां वांटून दिता. पयले सुवातेर आपल्या उतरांतल्यान आनी दुसरे सुवातेर आपले क्रिस्ती बलिदाना हे मेसांतल्यान. तरी दोनूय बाजू आमकां भोव म्हत्वाच्यो. मोगच्या बाबड्यांदो, आयच्या शुभ वटणान जेजू आमी आयकलां जेजू 4,000 उर लोकांची भूक मारता. जेजू लोकांक बापाचे राजाची खबर सांगतालो. स्वर्गीच्या राजाचे गूट ताका उक्ते करतालो. आनी हे जेजूचे आयकूंक लोक जाय तो जेजू सोरचो एकठांय आसलेलो. सुमार 4,000 उर लोक. आनी आमकां पवित्र पुस्तक सांगता भाशेन जे ती 3 दीस ती ओदिकूच जाले ती जेजू बराबर आसली. तांचे लागीं जेवण खाण उपाशी ती आसली. जेजू ताका फकत ह्या उतरांतल्यानूच ताका पोशिना. जेजू तांचो कुडीच्याय गरजांनी ताका आदार दिता. आनी आतां पळयता हांव जेजू तांचे लागीं विचारता. ह्या लोकांचे म्हाका चुरचुऱ्या दिसतात. ताका घरा धाडूंक म्हाका बरें दिसना. ताका कितें तुमी शिसांनी ताका दिवचें. आनी शीस जेजू लागीं विचारतात. आमचे लागीं इतले लोकांक दिवंक कितले आसा वस्तू. फकत आमचे लागीं 5 उंडे आनी 2 मासड्यो थोड्योश्यो मासड्यो आसात. मोगच्या बाबड्यांदो, जेजू आपूण कितें करूंक सोदतालो तें पयलो आपूण जाणा आसलो. आपणाचेरय ताका विस्वास आसलो. आनी आपल्या बापाक लागीं तो कितें भाशेन ताजो हुस्को आपलो बापाक तो हुस्को उक्तो कोत्ता. आनी बापाक आपलो भावाट बापाक सांगता. आनी तांचे लागीं आसलेले हे उंडे आनी नुस्तें आपल्या लागीं घेवन तांचेर आशिर्वाद घालता, मागणें कोत्ता आनी बापाक दिन वाचून हे शिसां कडेन वांटूंक दिता. आनी शीस हे वांटल्या उपरांत जावन 7 उरलेले करोड भोत्तात. मोगच्या बाबड्यांदो, आज हो जेजू आमचे मदें हे पवित्र मिसाचे भेटेन हाजीर आसा. आनी हो जेजू आमकां आपल्या मासा रोगतान आमकां आमच्या जिवितांत तो भितर सोदतलो. आमचे ओतमीकूच जिवीत न्हय पूण आमचे सोयमूय जिवितांत कुडीच्या जिवितांत तो आमकां मजबूत कोत्तलो. जितले आमी आमच्या जिवितांत ओतमीक जिवितांत जेजूच्या एकवटान आसता तितलें आमचें कुडीचें जिवीत जेजूच्या एकवटान आसता. आनी जेजू आमकां ओतम्याच्यो तश्यो कुडीच्यो आमकां भलायकी दिता. तर मोगच्या बाबड्यांदो, आमी जेजूचे जेवणान आमी आसतना आमी जेजूचे जेवणान कशे भाशेन वांटो घेतात तें म्हत्वाचें. हो लोक जेजू बरोबर आसलो. ते आपणाचे चिंतचे नासलीं. ती सगळें जेजूच्या तांचें दान मोन जेजूच्या उतराचेर आसलेलें. जेजूच्या तोंडांतल्यान आनी माणकुणी उतरां भासता ती आयकतालीं. आनी ह्या उतरांनी ती आपल्या जिवितांत ते जेवतालीं आनी आपल्या जिवितांत ती आपली ओतमीक पोटाची भूक मारतालीं. तेच भाशेन 2 दिसाक मिसाचे भेटेन हेंच आमचें सगळें घडटा. आनी हे आमच्या जिवितांत जेजू येता आनी आपलें मांस आनी रोगो दिवन आमकां आमचें जिवीत ह्या संवसारांत बऱ्या जिवितांत जिवंक तो आमकां आपयता. मोगच्या बाबड्यांदो, आमी एक पान जेजूचें जिवीत आमी अनुभवलें. हे जेजूचें जिवीत आमकां मेळ्ळेलें जेजूच्या जेवणां आसा तें आमी दुसऱ्यांक दिवंक गरज.
जायते पावटी आमी पळयता आमचेला आमकां देवान दिल्लें आसा ते थोडे जावं चड जावं कितलेंच जावं आमी ते दुसऱ्यांक दिवंक आमकां जेजू आज तांकां शिसांगा तुमचे लागीं कितें आसा तें हिंगा पयलें हाडात म्हणटा दाखयता तांचोय आपल्या लागीं जेजू जाण आसलो आपूण बापा लागीं मागून आपल्याली मिलाक जातली म्हूण ते दुबावच ना पूण जेजू तांचोय सहकार मागता तांचे तुमचे लागीं कितें आसा तें हाडात आनी हांगा दियात म्हणटा दाखोवंक की जेजू आमचे सोवे कसलीच कितें करतलो जाल्यार आमची ओतमीक तशी कुडी तो आमचो सहकार जेन्ना आमी ताका उक्तें रावता आमचे लागीं कितलें आसा तें आमी ताजे लागीं हातान घालता ताचेर पात येता तेच पुरो ताचेर तो आशिर्वाद घालता आनी तो आमकां सुभाच जिवीत दिता तर मोगाच्या बाबड्यांदो आमी सदांच ह्या जेजूचेर पात येवन रावूंक गरज आमी ह्या दिसांनी आमच्या बायगून शावेराच्या हे रलिकीची दाबोजीक हे दाखोवणीची आमी आसाव बायगून फ्रांसीक शावेरूय मिसाचे भेटेंतल्यान आपल्या किरीत भाशेन जेजूच्या उतरांतल्यान आनी मासा रोगतांतल्यान आपलें हें बोड घेतालो तो आपल्याक मेळलेली गोटाय जिवीत दुसऱ्यांक दिवन जेजूक तो पोरगुटून हे ते स्वातेर भोंवतालो आपल्याक मेळलेली नोसोनी तो दुसऱ्यांक दितालो जेजू पिड्यावता सोवें तो दोयाल काकुत्सार आसलो तांकां अदीक करून जेजू तो दितालो मोगाच्या बाबड्यांदो आमी सदांच आमी मिसांत वेतोत आमी मीस सोमतो म्हणटा वचात आनी पोत्तून येयात आमी वेता तेन्ना जेजू घेवन वेता तेन्ना कितें आमच्या हे मिसांत जेजूच्या जेवणांत घडलां तें आमी समाजांत आमी करूंक गरजेचें जायते फावटी अशें आमचें घडोना आमी मिसांतूच आमचें सोंपता भायर वेतोच मिसाच्या भायर हें कितें मिसांत घडलां देवाच्या उतरांतल्यान जेजूच्या मासार आमचें मेळ्ळां तें आमी जिवितांत आमी समाजांत आमी करूंक वारूंक जावं आमच्या कुटुंबान जावं आमच्या समुदायांनी जावं आमी वावर कोत्ता थंयसर आनी तेन्नाच की हो खरो मिसांत कितें घडलां तें आमच्या जिवितांत घडटलें आनी जिवीत आमचें देवाक मानता तसलें आमी जिवंक पावतले हांव तर आज आमी ह्या जेवणांत आमी वांटो घेवया आनी जेवण जेवन हें जेजूचें मास रगत जेवन आमी समाजांत जेजूचे खरें नागरीक जावूंक जेजूचे खरें उतराचे पोरगोटणार जावूंक जेजूच्या जेवणाचे खरें गोवाय जावूंक हे मिसांत तेच बापाची कृपा आनी बोड आमकां मागून घेवया उबी रावया आमचो बाप मोगाल बाप तो आमचे हुस्के आमी सांगचे आदीं तसो आमचे हुस्के आमच्यो गोरसो तो पूर्ण जाणा तर ह्या मोगाल बापा लागीं हे वेळार ह्यो थोड्योश्यो गोरसो आमी दवरुया पवित्र सभेच्या वडिलांनी मिसाची भेट सदांच भोगतीन समारंभूंक आनी आपल्या मुन्यारी जिविताचे हातियार करूंक बापा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका देशाच्या आनी गोंयच्या क्रिस्ती राजकारभाऱ्यांनी आपूण पोरजेची सेवेक आसात म्हूण वळखूंक समाजताचे उदरगती पासत वावरूंक बापा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका आमी जण एकल्यान मिसाची भेटेन बावाटान आनी मोगान हाजीर जावंक आनी जेजूच्या मासा रोगताच्या बोलान आमचे जिविताक पेकोवणी घेवंक बापा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका पवित्र सभेन वावुरतल्या सगल्या लौकिकांनी जेजू सारकेले मोगाचे आनी चुचुऱ्यांचे आपलें कालीस करूंक बापा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका
सगळे आमी आमचे हात सोडुया, आमचे दोळे बंद करून आमच्यो खासक्यो गरजो मोगाल बापाक आमी काळजांतल्यो उक्त्यो करुया. बो मोगाल बापा, ह्यो आमच्यो खालत्यो गरजो आमी तुज्या मुखार दवरल्यात. तुजी खुशी जाल्यार त्यो आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोच्या भाव भयण्यांदो, मोचे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदा देव बापाक मानता तोच ते जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिमेत आमच्या आणि आपले पवित्र सभेच्या दरबार सवेस्पोद मानून घेऊ. मोगाळा बापा, जे सगल्या काळजान तुजी पोक्ती करून ही बोली आमी तुका समोर पिताव. तुज्या अगोनीत पदवेन सोडवणीचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितान आमकां उदीक उदीक वांटो दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी सवेस्पोरांत उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारान सस्तांचे रेवा, सोर काडेन सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किळकोड मनशापण घेवन पयलीच पावटी आमचे मदीं आयलो तेन्ना ताणें तुजी पुर्विल्ली वचोन पूर्ण केली आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेता तें तुवें बासायलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सोर्गीचे सोर दल बरा संगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरोंतोरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मरण सुसूक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडले. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरीचे बोण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडले. तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियात. ही मोच्या रोगताची काल्स. नवे आनी सस्नीक कोराराचें रगत, पातकाचे भोगसणे मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वावर वतेलें. हें मोच्या उगडासाक कोरात. Bobotaco gut porgochuja. Somia Jesu ami odokata, ani kashit lepieta, itle poti tu voisu, ami kuche moron porgota. बापा, जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुडोवचोनपणाचो आमी भोगतीपण उगडास कोत्ताव. हो जिविताचो उंडो आनी सोडोवची खास तुका समोर पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा केप्रतमी विस्तारलोली तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा, शिमाओ आमच्या आदारी बिस्मा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सोदून मेल्ल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोती मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया करून मागतां. आंकवार मरे देवाची माय सांगती, तिचो पती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत अमृता, भाग्यवंत फ्रांसीस झेवियर आनी सर्व काली तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Teci su vorbi, teci su sagata, tiace su tai. Povit otmiacia ikponan, sor podvedar bapa, sor wandonani voivotuka, sasnacia sasna. आमच्या सोडराची आज्ञा मनान धरून ताणेच शिकवलेलें प्रार्थोन आतां आमी बाराबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं,
तुझी खोशी स्वर्गार जाता तुशी संवसारात जाव आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां आनी आमी आमचे चुकलेल्या बोगशिताव तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताणणेक पडोव दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडरा ज्यो क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओत रेखताव तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सूर पातकांतली सुटूय आनी सूर आकातांतली वाटाय कित्याक आसुती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सोमिया जे कुस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकाचे न्हय पूण तुजे पवित्र चुबेचेर भावाटाचेर दीस घाल आनी तुजी खोशे परमतिकात शांती दी आनी तूंच तिका एकोटान सांबाळ सोशी येताय आनी रासवट चलोयताय सासनाच्या सासना सोमियाची शांती सदांकाल तुमचेय सोबी आसूं तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटाली शिरेच्या जेवणाक आपुल्यात ती सुभागी सोम्या तुमच्या भितर रोचे म्हाका फावना म्हाका भलायकी कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कोमयाव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबे रावन कोमयाव घेवचो While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this month, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये जाणे बावतिस्म संस्कार घेतलेला आहे तानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बैप्टिज्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आइए Jesus.
तुझी वाट पळयता आसा तुका घेवन कशी जाता आमचे काळीज तेका जेजू तुका घेता तुझी वाट पळयता आसा तुका घेवन कशी जाता जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कुरपेन तो आमकां बोधता. तर ह्या वेळार आमचे दोळे आमी धापुया आनी ओगेपणांतल्यान ताका आमी दिनवासुया. सगळे आमी उबी रावया. प्रार्थुया. खोनवाल्या बापा, ह्या तुज्या देवीक जेवणाच्या बोडान पातकांतले आमी सुटून आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी उर्बेन तयार जावंक हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सगळे बसूया. आयज मिसाची भेट सोमरोंबल्या पाद्री साव्यो वेगस ताका आनी सेंट ब्लेस हांगाच्या फिरगोसकारांक आनी सो बलिदानान वांटो घेतोल्यांक आमचे दिनवास तशेंच गायन पंगडाक आमचे दिनवास. बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकाच्या दाखोवणेच्या दिसांनी मिसाचो वेळ हे पोरी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 आनी सांजे 3:30, 5, 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन. ही मिसा आमचे डायसेंतली दर एक फिरगो सोमरोमतली. 3:30 मीस आमच्या डायसेंतली काती डायसेसन बॉडीज भेटयतली. आयज 8:30 मीस इंग्लीश भाशेन जातोले आनी त्या मिसाचेर आमचो अपोस्तोलीक नुन्स्यो येजमानपण चलयतलो. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडॉल घातलोले आसा थंय वचून ते करूंक येता. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते दनपारां 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आशिर्वाद घेवंक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. सोर पदवेदा दिव बापा पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो तुमचेर आशिर्वाद पडूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागेवन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं बरोबर म्हणुया. बागेवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनवणी मागता. जोण आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासो तुजे बरोबर जेजू बोरवी पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाखाणटा. आमेन.